Welcome to this brand new episode on Art Zone. You're with me, Danishka Digama. And today we're going to learn something very innovative for which you don't require a lot of material and you don't require to spend a lot of money. You can use the cloth which you have at home. So we're going to learn something called patchwork, for which we have a lady called Manisha Bandekar from Karmali who takes a lot of workshops, who's going to teach us the same. So let's not waste time and run to learn this new thing. आज फकत शिक्षण पदराक असले म्हणून जायना. शिक्षणाबरोबरच आपल्याकडे कलेची जोड असपाक जाय. जाच्याकडेन कला आसा ताका नोकरीची वाट पळोवपाची गरज ना. करमलेच्या मनीषा बांदेकरान हे सिद्ध करून दाखयला. मनीषा विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी, पण ताणे आर्ट आणि क्राफ्टाचे वेगवेगळे कोर्स केल्यात. हे कोर्स शिकपाक तिच्या घरकारान ताका मदत केल्या. आपल्या घरचे सगळे काम करूनय मनीषा आज वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विद्यालयांनी वचून विद्यार्थ्यां खातीर आर्ट आणि क्राफ्टाचे वर्ग घेता. तसेच कार्यशाळा राबयता. ताणे रोजरी महाविद्यालय तसेच धेंपे उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण वर्ग घेतल्यात. तर आज आमकां मनीषा बांदेकर पॅचवर्क करूंक शिकयतले. तर चला आमी स्टार्ट करूया. आता आमी कार्डबोर्ड घेतला. आता हो डिझायन आसता सगळे तेजे एक एक ल्हान ल्हान पार्ट आमी काडून घेवंक जाय. पयले पार्ट काडपाचे म्हणजे आता हो फूल एक डिझायन आसा. तेतून आता हो एक फेस आसा. हो एक फेस जालो. परत हे तेजे दोन कान हे दोन फुगे असं एक एक पीस काढून त्यासाठी आम्ही हो कार्डबोर्ड घेऊन आता हो तेजे कान आसा. अशें ट्रेसिंग करपाचें. ट्रेसिंग करून घेवपाचें. भायलो आउटलाइन रॅपिडाची ट्रेसिंग काढले आम्ही. आता कट करपाचें. हेजी शेप आसा सारकी इम्पॉर्टंट. अशे आता हे दोन पीस कट केला न्ही तशे हेतूंतले सगळे डिझायनातले फुल एक दोन अशे सगळे हे धाकटे धाकटे सगळे पीस हेजेर ड्रॉ करून घेवपाचे आणि तेजे मागीर अशे कटिंग करून दवरपाचे. आता हे सगळे पीस अशे कटिंग करून जाल्या नंतर मागीर आमकां स्पंज मेळटा बाजारांत. तो स्पंज त्या स्पंजाचे आता हे तुम्ही सगळे पीस कट करून जाला. सगळे पीस कट केल्या नंतर आता हो तुमचो एक पीस आसा ताका ह्या सायडीन तुमचे खंयसले डिझायन आसा त्या सायडीन स्पंज लावंक जाय. आता हे पुट्टे कट करून जाला न्ही त्या पुट्ट्यांचेर आता हे फेविकॉल लावपाचे. आता आमी हे फेविकॉल लायले हो पार्ट मागीर हांगा असो स्पंजाचेर लावप असो. आता हे सुकून मातशें एक 10 मिनटां लागता. बरें. हे सुकून जाल्या नंतर आता हे तुमचे पार्ट आता हे सुकूंक आता 10 मिनटां लागता. सुकल्या नंतर आता हे पीस अशे दिसतले. सकयल कार्डबोर्ड आसा आनी तेज्या वयर आमी स्पंज लायला आनी बरोबर शेपीन ताका कट करून घेतला हे दोन पीस. आता तसे सगळे पीस आमी ते डिझायनान दाखयला तसे फुल पीस अशे करून घेवप. आता हे पीस करून जाल्या नंतर मागीर आता तुमकां कसलो कलर कपडो जाय तो तुमी सिलेक्ट करपाचो. आता हांवें हो कपडो घेतला. आता हे दोन पीस आमचे रेडी जाले. आता हे असे रेडी केले ते सगळे फुल पीस आमी असे करून घेवप. सगळ्या पिसांक कार्डबोर्ड आणि स्पंज लावून घेतलं. आता हे झाल्यानंतर मागीर
आता हो कपडो हांवें घेतला. तुम्ही कसल्या कलरचो कपडो घेवंक जाता. आता हो कपडो आसा. हो कपडो घेतल्या नंतर आता हे तुमचे पीस आसा. हे पीस आसा ते अशे कपड्याचे दवरप. म्हणजे स्पंजाक कपडो लागूंक जाय असो कपडो दवरलो आनी बाजूक मातसो चड असो कपडो दवरून हो कपडो मागीर कट जालें. आता हांवूय शिकता हें पॅच वर्क करपाक म्हणून हांवूय आतां काट कोत्ता हें. आता हे जालें न्ही. आता तूं भिले. आता एका कुशीक फुल्ल फेविकॉल लावन घेवपाचें. सीजर घेवन मातशें कटींग शेप सारको येवंक जाय तेन्ना सारको शेप येता. ओडून लावंक जाय कपडो. हे अशें खूब वडून लावपाक जाय. ओडून लावपाक जाय नाजाल्यार अशें हांगा तुका मागीर हें दिसतलें. आतां प्लेन दिसता कपडो असो कळना तो. अशें तुमी सगळे ते डिझायनाचे फूल पार्ट करून घेवं. आतां हे आमी सगळे पीस रेडी करून दवरला. सगळ्या कार्डबोर्डाक आमी स्पंज आनी कपडो लावन हे सगळे डिझायनाचे पीस आतां रेडी आसा. आता तुमी पळयला की हे सगळे आतां हेका कपडो आनी स्पंज लायल्लो आसा. तर आतां फायनल वर्क जे उरला तें करपाचें आसा. आतां मनीषा हे घेतले आनी हे हार्डबोर्डाचेर लायतले. तर पळोवया आमी ते कशें करतात.